आयतार 21 जानेर साध्या काळाचो तिसरो आयतार। मुखेल ते ताच्या पाटल्यान गेले। नियाळा कादार सप्टेंबराचे 9 2023 वर्सा पिलार दोंगरार फादर रॉब गालिया हांचो गॉस्पल कॉन्सर्ट जालो। माल्टा देशांत तो जल्मलो। भुरग्यापणार आपूण वायट संगतीक सांपडलो आनी जिविताक पावयता तो रस्तो सोडून निसंटणाक पावयता तो रस्तो धरूंक पावलो अशें तो सांगतालो। ब्रेक थ्रू हें ताणें बरयलेल्या पुस्तकांत देवाचें उतर वाचून नियाळून आपलें जिवीत नवसरलें तें सांगता। आनी शेवटाक रॉब गालिया ऑस्ट्रेलिया देशांत एक पाद्री जावंक पावता आनी आतां आपल्या नवसरलेल्या जिविताचो संदेश दिवन आनी संगीत गायनान वरवीं जेजूची वेता थंय बरी खबर परगट्टा। आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू चौगां खारव्यांक आपयता तें आमी वाचता। वेळ काडिनासतना ते आपल्यो रांपणी जाळां बापायक मानायांक एके भाशेन सगळें थंयच सोडून जेजू फाटल्यान वेतात। जेजूचे आपोवणे ते स्विकारतात आनी बरी खबर परगटपाच्या वावरांत जेजूचे सहभागिली जातात। पयल्या वाचपांत जोनास प्रवाद्यान परगटलेलो निरोप आयकून निनेवेचो लोक आपलें जिवीत नवसरता तें आमकां मेळटा। दुसरें वाचप जेजूच्या पाटलावदारांक सोंपता तसलें जिवीत आपणावंक हुस्कायता। खासगी कुटुंबीक आनी समाजीक मोळार जेजूक गोवाय दितेलें जिवीत जियोंक आपयता। आज आमी बरे खबरेच्या वावरा खातीर भेटयलेलो आयतार पाळटा। जेजूची बरी खबर उतरांतल्यान लेखांतल्यान आनी हेर समाजीक संपर्क साधनांतल्यान परगटूंक गरजेचें। म्हजो थाराव म्हजे सरभोंवती आसलोल्यांक म्हजें जिवीत एक संदेश करूंक वावुरतेली।